हांगासर आनी तुमी आयकून घेतले तर आता कितें सोल्युशन कितें येयला हेजेर? हय, असेंब्लीन आमदार बाब गिरीश बोरकार आणि सॉल्ट पॅन मिठागराचो विषय काडिल्लो आणि ताच्या सांतोद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 50 मिठागरां आसा. ऑन एन एवरेज एकट्याची 4 ते 5 एकर लँड ही एकट्या मिठागराची आसा. ती रिवायव जावप सर्वायव जावप गरजेचें आसा. त्या प्रमाणे आमच्या बायोडायवर्सिटी ओके मिठागराचे खातीर सेपरेटली पॉलिसी आमी लॉन्च केली. हांगा आयल्या उपरांत तें आयकून घेतलां. तांच्या खातीर मेनली म्हणजे मानस बांदप आणि मिठागर निवळ करप. मानस बांदचें काम हें आमच्या WRDच्या मार्फत येता ते ऑक्टोबरांतल्यान सुरवात जातलें. मिठागर परत एकदां तांकां मार्केट मेळोवन दिवपाक म्हणजे आमच्या बायोडायवर्सिटी ते अरेंज केला जो युनीट ते सगळें विकत घेतलो तांच्या खातीर तेणें आपयला ताका जेणे करून ताजें मीठ हें सुगवन टेस्टिंग करपाकूय आमी धाडला. इट इज फॉर द कॉस्मेटीक पर्पज फॉर द कन्जम्पशन पर्पज. त्या खातीर आतां पर्यंत सगळे रिपोर्ट रेडी करून घेत आसा. एकदां सगळे रिपोर्ट रेडी जाले काय ताज्या उपरांत ताजेर आमचे जी पॉलिसी डिसिजन फायनलायज करतले. बट इट इज एन मिठागार गोंयांतले डिसिजन युनीक मिठागार ते दवरप ही काळाची गरज आसा. इट इज एन बायोडायवर्सिटी गोंयची आनी ती बायोडायवर्सिटी मेंटेन दवरपा खातीर सरकारान असेंब्लीन प्रॉमिस दिला त्या प्रमाणे ते आमी करतले हाचें हांव आश्वासन दिता. कारण तेणी मुद्दामून आमदार गिरीश बोरकारान हो विशय रेज केलो आणि ते दवरपा खातीर आमचें सरकार हें आसा पळय कार्यरत आसा.